चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार. इश्टानो आयच्या माणकामती कार्यावळीक तुमकां समेजता माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. आयज आमच्या मदें असोच एक उमेदीचो मनीस जाका तियात्र म्हटलो काय ना एक पिशें लागता. आनीक हालीं जो पॅन्डेमिकाचो काळ आसलो तेन्नाय ताका तियात्र नासतना ताच्यान रावंक जायना जालें. म्हणटच कसल्योय ना कसल्यो आरती करून तो लोकां मुखार ताणें येवपाचो प्रयत्न केलो. आमी हें ताच्याच कडल्यान आयकून घेवया. म्हणटच ताची उमेद, ताचो तियात्राचो मोग आनी ताची आवड हाचेर आमकां थोडो भोव उजवाड घालूंक चान्स आसा आनी ताचे लागच्यान आयकूंकूय चान्स आसा. आयच्या ह्या मांडका मते कार्यावळीचो आमचो सोयरो रोमियो डिकॉस्टा तुका प्रुडंट मिडियाच्या नांवान माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. देव बरें करूं तियोतन बाब. खरेंच रोमियो खूब दीस जाले आमी उलयत आसले की तुजी इंटरव्यू करूंक, पूण थोडे फावटी घडोना आनीक ह्या पॅन्डेमिकाच्या काळार तर घडोंकूच ना. तरी आसतना आयज आमची भेट जाल्या तर हांवें सुरवातीकूच म्हटलां की ह्या तियात्रांचें जें पिशें आसा, ही कीड आसा ती तुका लागल्या. म्हणटच ह्या पॅन्डेमिकाच्या काळांत कितलो फुगार जालो? एकदम फुगार जालो तियोतन बाब. सांगोंक जायना पळय तितलो. तियात्राचो मोग म्हणजे म्हाज्या काळजान भुरग्यापणासान आहा आनी हो मोग फुड्या पासून चलत रावतलो आनी केन्ना काबार जावचो ना. सुरवातीक तुका ह्या तियात्रांत कसो पावलो? सुरवातेक म्हणल्यार पळोवंक गेल्यार हांव एक बस ड्रायव्हर. म्हाजो एक फ्रेंड आसलो तो पोदेर आनी आमी हांवें सांजेच्या टायमार बसताले. तो सदांच सांगतालो होनावरचो तो. म्हाका सदांच म्हणटालो तो, रोमियो जाणाय आपूण तियात्र बरयता, आपूण हें करता. हांवें म्हणलें आरे चल तूं आनी म्हणलें खंयचो तियात्र बरयतलो? पोदेर आनी तियात्र बरयतलो. तूं आनी तूं पोदेर, हांव ड्रायव्हर. ना म्हणूंक लागलो आपूण बरयता, तुका जाय न्हू फाल्यां म्हणूंक लागलो आपूण बूक हाडटा आनी दाखयता. आनी खरेंच तेणेन तो बूक हाडलो आनी दाखयलो. आनी तेन्ना सावन तियात्र पळोवपाची उमेद आसली म्हणल्यार आतां चिंतलें हांवें आरे हो तर तियात्र बरयता जाल्यार म्हज्यान कित्याक जायना. फिफ्ताक एक लेसन आसलें तियात्र म्हणून कोंकणीन आनी इतलेंच खबर आसलें की त्या तियात्रान 7 पड्डे आसतात. हेंच करून हांवें घराक गेलो दुसऱ्या दिसा हांवें पेन घेतलें आनी बरयत रावलो. कितें बरयलें म्हाकाच खबर ना. बरयत रावलो. मागीर म्हणलें हे भाशेन जावचें ना तें. भायर एक दीस गेलो आनी अज आमच्या म्हापसा हनुमान थिएटरान तियात्राक बसलो सांडेचो. पळोवया म्हटलें कशें आसता, खंय कितें जाता कितें. ती सारकी म्हायती घेतली आनी करून 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 म्हाका हें सगळो बरयता, हें सगळो वावर कोत्ता म्हणल्यार म्हाका एक 1.5 वर्स सुमार गेलें. एकदम सादें न्हू तें, कित्याक आमच्या घराण्यांत कोणूच तियात्रीच ना. कोणूच बरोवंक नकळो, कोणूच कितें करूंक नकळो. खरें म्हणूंक गेल्यार तियोतन बाब खरें सांगशी हांव एक 8वी फेल. हांव बस ड्रायव्हर जालो. हांव बस ड्रायव्हर. हांव गोवा बॉम्बे लोकल अह्यो बसी चलयतालो. मागीर करून करून हांवें बरोवंक लागलो. एक दीस हांव ताज्याची बस चलयतालो स्टाफ कोच. तेन्ना एक आमचो हो कूक डॅरल फेर्नांडीस आल्दोनाचो तो. ताका हांवें सांगलें पळय रे म्हणलें अहें अहें आहा. हांवें म्हणलें एक तियात्र बरयला. तो म्हणूंक लागलो ओके तुका एक मनशाक मेवयता म्हणूंक लागलो आपूण. आनी तूं म्हणूंक लागलो आल्दोना अमके कडेन पाव आपूण तुका मेवयता. म्हणलें बरें. काडलो त्या दिसा आल्दोना गेलो. पळय जाल्यार म्हाज्या फुडल्यान एक यंग भुरगो कॉमेडियन वेलेंटिनो तो आल्दोनचो यंग भुरगो आहा. हांवें म्हणलें हो आनी म्हणलें हो आनी तियात्रीस काय म्हणलें कॉमेडियन. ल्हान एक पॅन्ट घायला आनी एक टी शर्ट घायला.
तेजे कडेन उलयता उलयता तेणेन पळय म्हाका सगळी म्हायती दिली बाबा अहें ना अहें आहा अहें आहा अहें ना. आमी पळय जेन्ना बसोन पळयता न्हू तेन्ना तो आमकां एक तियात्र कहो दिसता. बट तेज्या फाटल्यान जितली मेहनत आहा न्हू ती खूब मेहनत आहा. जावं एक्टर जावं ते आमचे म्युजिशियन जावं लायटमॅन स्टेज मॅनेजर ते खूब मेहनत करता. इतले गिन्यान नासले 7 पड्डे आहा अहें बरोवपाचें अहें स्टोरी काडली बरयली ते भाशेन जायन तें. मागीर म्हाका कळलें हें अहें न्हू अहें आहा. तेणें सगळी म्हायती दिवन अर्दे कॉमेडियन हाडले म्हाका तेणेन 2 सिंगर हाडले. मागीर एक म्हाजो फ्रेंड आसलो तो टॅक्सी चलयतालो कालांगूट आवेलिनो म्हणून आसनोराचो तो. तेणेन मागीर कोणा कडेन उलोवन म्हाका एक होच सिंगर आगुस्तो दे कालांगूट म्हणून तेका व्हरोन मेळयलो. हाफ एक्टर म्हाका तेणेन हाडून दिले. उत्तोड्डेचो एंड्रू केजी दे काकोरा माट्टा आमचे तालिगांवचे परतून जो दे सालिगांव तो एक्टर घेवन येयलो. हे भाशेन तेंच्यांनी म्हाका खूब आदार केलो खूब साकार केलो. म्हाजें बरोवप पासून स्पेलिंग सगळी मिस्टेक. हांवें तांकां एक मिटींग घेतली कोणाले हांवें म्हणलें तांकां पळय म्हणलें अहें अहें आहा म्हाजी सगळी स्पेलिंगां मिस्टेक आहा. मागीर पयली स्टोरी सांगली तांकां कळ्ळें कितें कितें बरयला पळय तो. सो ते म्हणूंक लागले कितें रोमे तूं कांयच भियेनाका कितें आहा आमकां दाखय कितें करेक्शन करपाचें आहा आमी करता. आनी ह्या उद्देशीन तुजो तियात्र मुखार गेलो. रोमियो आमी जायते फावटी पळयतात कोणूय एक तियात्रीस्ट घडटलो जाल्यार तो दुसऱ्यांचे तियात्र न्हेसोन न्हेसोन तयार जाता आनी उपरांत आपलो स्वताचो तियात्र पालकार हाडटा. पूण हातूंत कितें तरी परतेंच घडलां. हय घडपाक कारण म्हणल्यार जेन्ना हांवें पळय तियात्र बरयलो न्हू म्हाजो भाशेचो पात्र हांव तेका सांगलें तेजें नांव सांतियागो लोबो तो सुकूरचो. सांत्याक म्हणलें अहें अहें जालां. म्हाका म्हणूंक लागलो तूं केन्ना तियात्रान नाचला. हांवें म्हणलें ना. तुवें तियात्रान केन्ना कांतार म्हणला. हांवें म्हणलें ना. तुवें कसलो तियात्र बरयला. हांवें म्हणलें बरयला रे एक. म्हणलें तूं एकदां पळयता जाल्यार पळय. अहें अहें म्हणलें हांवें तेका स्टोरी सांगली. तेन्ना स्वच्छ भारत म्हणून पयलोच तियात्र बरयलोलो हांवें तो. तेका सांगलें तो म्हणूंक लागलो बूक घेवन यो सांगे तूं भासीर येतलोच न्हू तुका सोडपाक म्हणूंक लागलो रिलिवर आपल्याक सोडपाक तूं येतलो तेन्ना म्हणूंक लागलो बूक घेवन यो. बरें म्हणलें. तेकाय खरें दिसनासलें हांवें तियात्र बरयला म्हणून. बूक घेतलो तेजेशीन गेलो. पळय म्हणलें ओके म्हणूंक लागलो तुका पयशांच्या बाबतीन कितें हेल्प जावो आपूण कोत्ता. आनी तेणेन आयज पासून प्रोड्युसर जावन म्हाका खूब आदार केलो. एक भाशेचो आमच्या पात्र हांव हरशीं ड्रायव्हर तेजेशीन. तेणेन म्हाका खूब आदार केलो पयशांच्या बाबतीन जावं केन्नाच फाटीं सरोंक ना तो. तूं सदांच सांगतालो तूं बरय आपल्याक हाडून दाखय घालया. पूण अनफॉर्च्युनेटली कितें जातालें हांव नेवो डायरेक्टर जातालो आनी म्हाजे शो जायनासले. स्वच्छ भारत जेन्ना हांवें बरयलो तेन्ना म्हाजे फकत स शो जाले. सेकेंड मागीर हांवें हो 10 मानामेंत म्हणून बरयलो तेजे 2 शो कितें जाले. आनी GST बरयलो हांवें घो सदांच टायट तेजो फकत एकूच शो जालो. हय मागीर आतां ह्या वर्सा पासून लॉकडावन जर पडोंक नासलें जाल्यार आमी थारायलेलें आनी एक तियात्र काडपाक. पातकांचें फारीकपण म्हणून तियात्र बरोवन दवरलां हांवें घरा कडेन. आजून पासून तेजें सगळें कॉमेडी सगळें कांतारां मांतारां सगळें कांत मांत रेडी आहा. पूण पयलो तियात्र बरयल्या उपरांत जावं तातूंत जायते बदल केल्या उपरांत तुज्या कलाकारांनी तुका सांगात दिलो आनी चेंजीस जाले. पूण दुसरो तियात्रांत तुका चड आडखळ पडली ना. दुसऱ्या तियात्रान कांयच आडखळ जावंक ना. म्हाका कळ्ळें फुडें मागीर एकदां फुडें गेलो न्हू तुका कळत हां बाबा ह्या फाटल्या दिसांनी अही मिस्टेक जालेली फुडें अही मिस्टेक जावंक उपकारो ना. तर म्हाका कलाकारांनी म्हाज्या खूब सपोर्ट दिलो. एक्टरांनी जावं सिंगरांनी सगल्यांनी खूब सपोर्ट दिलो म्हाका. केन्नाच हे त्रास फुडले 2 तियात्रांक केन्नाच त्रास जावंक ना. ना म्हण ही जी स्टोरी तुवें बरयली ही तुवें म्हणून धाडली
पेपराचेर बरयल्या उपरांत जावं तांची रिहर्सल घेतना मातशी धांदोड जाली आसतली. एकदम ना. कित्याक सगळे कलाकार जे म्हाजे आसले ते प्रोफेशनल कलाकार आसले. तांकां डायरेक्शन पासून सांगतना इतली हें जावंकना म्हाका. कित्याक तांकां स्क्रिप्ट वाचले, ती स्क्रिप्ट वाचल्या उपरांत ते आपुणूच प्रिपेर्ड जावन येताले. फकत एक दोन कलाकार कोण आसलो जाल्यार बाबा मातसो हो असो इतलेंच, बाकी केन्नाच त्रास ना. पूण जेन्ना तुवें हो तियात्र बरयलो तातूंत जी कांतारां आसलीं ती कांतारांय तूं म्हणटालो. हांव म्हणनासलो. पयल्या तियात्राक हांवें कांतार म्हणोंक ना. हांवें केन्ना एक्टिंगूच करूंक ना न्हू. पूण त्या तियात्रांत तुवें एक्टींग केली. ना, हांवें दुसऱ्या तियात्राक एक्टिंग केलें 10 मानामेंत. तितून म्हाका एक डबल रोल घेतलो हांवें. एक लाजार गोरीब आनी दुसरो एक सुर्या बाबा म्हणून एक गाडी आसता तो. म्हणजे तुजे कुडी प्रमाणे तुवें. हय, एक गाडी आसता तेजें रूप हें केलें. एक डबल रोल केलोलो. पूण हे तूं पालकाचेर कांतारां म्हणून कसो पावलो. पालकार कांतारां हांवें चड म्हणोंक ना तियोतोन बाब. हांवें फकत म्हाज्या तियात्रान एक कांतार म्हटलेलें ते 10 मानामेंतान तें तालिगांव. आनी सेकेंड थिंग वेनिडा कोरिया जो तियात्र येयलोलो विंगास तितून हांवें फकत एक चौको म्हणलोलो. तितलेंच. नाजाल्यार हांव कितें करतां कांतारां बरयतां. कांतारां बरयता कोणूय मागीर येत आमचे खूब न्यू भुरगे आसता ते केन्नाय येवन सांगता म्हाका रोमे कितें बरयलां जाल्यार आपल्याकूय मातशें दी आं. मागीर हांव ह्या भुरग्यांक कितें करता बाबा एक बरयलेलें आहा तूं म्हणटलो जाल्यार म्हूण घे. ना पूण हें कांतारां बरोवपाचें गिन्यान तुका कशें मेवलें. कांतारां हांव चड आयकतालो. भुरग्यापणार सावन म्हाजी मामी जावन डॅडी आमगेर कांतारांच आयकतालीं. कांतारां आयकता मागीर तियात्र बरोवंक पळय जेन्ना हांवें तो कॉमेर्स केलो मागीर प्रॅक्टीस केली कांतार बरोवपाची. पयलें रायमींग बा चुकतालें. मागीर आमचेच आगुस्तो ते कालांगूट आहा पळय रोमियो म्हणूंक लागलो तुजें रायमींग चुकता. हे भाशेन म्हणूंक लागलो रायमींग जायना. बरें म्हणलें. मागीर तेणें म्हाका सांगलें रायमींग सारकें रायमींग येवंक जाय. मागीर परतून हांवें कांतारां आयकोन मागीर इम्प्रूव जालो हांव कांतारां बरोवपाक. म्हणटाना म्हाका म्हणोंक म्हणजे स्टेजीर हांवें चड म्हणोंक ना. यूट्यूबार म्हजीं 2 कांतारां आसतलीं. आतां तिसरें येवपाचें आहा. आनी हय यूट्यूबार 2 वेनिडा कोरियाच्या तियात्रान तें आनी म्हाज्या तियात्रान एक म्हणलेलें 10 मानामेंतान तालिगांव हांवें. पूण हें इतलें पिशें तुका कशें लागलां कारण यूट्यूबाचेर तुजे जायत्यो घडामोडी आमकां दिश्टी पडटात. एक जेन्ना मनशाक एक क्रेज लागता न्हू तो एक पिशें लागता बाबा तुका दिसता आपल्याक पयलो एकलो पळयता दुसरो पळयता तिसरो पळयता मागीर तुका संवसार पळोवंक लागता. तुका जेन्ना लोक पळयता न्हू तितली तुका आनीक एक उमेद कशी येता कितें करपाक. एक उमेद ती आपशींच भायर सरता. आतां कोणें सांगशी म्हाका रोमे यो रे थिंगा म्हापशा मातसो एक तियात्र पळोवन हांव एका पांयार रेडी. म्हणजे तुका तियात्रांतलें इतलें पिशें लागलां. हय. तर जें कांतार तुवें यूट्यूबाचेर घातलां एक कांतार तुजीं कांतारां आसात. हय. तीं कांतारां तुवेंच कंपोज केल्यां. हांवेंच कंपोज केलेली. तुका ताचो उगडास आसा. हय एक कंपोज केलेलें म्हाजें 3 काणयो ते एक कांतार. आनी सेकेंड हांवें एक डुएट म्हणलेलें सेनिटा बारी तें. ओके तुजो सोलो. जितले पावटूं हॉस्पिटलांनी वेता दुयेंत आसलेल्यांची तूं खबर घेता. हॉस्पिटलान तुका जायतेंच पळोवंक मेवता कशें दुयेंती पिडीन कश्टवता. ह्या तांच्या तळमळाच्या त्या वेळार तांकां दोतोर नर्सींची गरज आसता. पूण ते दोतोर नर्सी तांकां सारक्यो पळयना. आपल्याक जाय तशें तपासता. एक मनीस जेन्ना सोरो पिवोन हॉस्पिटलान कश्टवता. लिवर कोबार जावन दुखीन पळयात तो सुस्कार सोडटा.
दोतोर नर्सी ताका वायट उतरांनी सोगल्योच पोयात किंटा. जेन्ना सोरो पितालो जायतीच मजा कोत्तालो, सांगा आतां कोणाक रडटा. हें कांतार तुवें पयलें स्टेजीचेर म्हटलेलें. वय हें कांतार हांवें पयलें तालिगांव म्हणलेलें 10 मानामेंत तियात्रान. तुका आतां तियात्र दुसऱ्याचो तियात्र पळयता तेन्ना तातूंतल्यान कितें बरेंपण येता? तूं पळयता आसतना कितें पळयता तियात्रांत? हांव जेन्ना पळयता न्हू तेन्ना तेंची स्टोरी एक तांकां मॉरल आसता, एक बरो मॉरल म्हणजे एक शिकवण, जावं ल्हान भुरग्यांक, ल्हानांक तशें व्हडांक जावं जाणट्यांक पासून तितून एक शिकवण आसता की आपूण जो संवसारी जिवीत पळय चलता तें आपूण सारकें चलता काय. एक देख कही जावं ल्हानांक व्हडांक ते भशेन. पूण दुसऱ्यांचें जेन्ना तियात्र पळयता तातूंतल्यान तुका कितें फायदो जाला? फायदो जाला म्हणल्यार खूब कितें कितें शिकोंक मेवता. खूब संवसारी चाल जेन्ना आमी चलता न्हू आमकांच खबर आसना आमी कशें चलता पळय तें. पूण तुज्या जिवितांत कितें तरी बदल जाला खंयच्याय तियात्रा उदेशी? जाला म्हणल्यार एक 2-3 तियात्रांतल्यान जाला. हांव पयलो खूब तोनाशी, तेंच खूब तोनाशी. जेन्ना एक तियात्र पळयलो हांवें तितून दाखयलो एक पूत कशे भशेन वायट रस्त्यार वयता आनी माय पाय कसो तेका हें करता, तें आपल्या पुता पासत रडटा. हांवें मागीर एक दीस मनान चिंतलें हांव म्हाजी माय पाय अशी रडटा काय. फाल्यां तर हांवें अशें केलें जाल्यार म्हजी लॉस जातली ती जाली, फाल्यां म्हाज्या घरच्यांचेय लॉस जाली. मागीर हांवें हें करून हांव पळय अहो चलतालो. हांवें म्हणलें नाका हो कांट्यांचो रस्तो नाका, हो कांट्यांचो रस्तो सोडून म्हणलें एक बरो रस्तो धरलेलो चड बरो. म्हणटच तुवें तुजें जिवीत बदल्लें. वय ताका खूब वर्सां जालीं, बट खूब वर्सां आमच्या कांदोळेन येयलोलो तो, हांवें इगोजेन पळयलोलो आमच्या ते भशेन. म्हणटच दर एक मनीस जो तियात्र पळयता ताणें ह्या कॉमेडींतल्यान, कांतारांतल्यान जावं पार्टींतल्यान कितें तरी आपल्या जिविताक आपलें लायफ तेंच्यान चेंज करूं येता. खूब तियात्र पळयल्या हांवें, खूब तियात्र अशें पळयल्या. आमचे कोण पळयता न्हू तेंचें लायफ न्हू चेंज जावं येता. बरे बरे डायरेक्टर आहात, बरे ते अशे बरे एक तियात्र बरोवन हाडटात, मनशाचें लायफ चेंज जाता तितून. आतां ह्या तियात्राच्या भानगडीक तूं पडल्या उपरांत म्हाका दिसता घरच्यांक तूं थोडो भोव ओगोत दिता आसतलो. हय, घरच्यांक थोडो भोव ओगोत दिता म्हणल्यार एक तुका खरेंच सांगत योदन बाब, म्हाजें तियात्र न्हू जितलें काडल्या तें चलोंक ना. चलोंक ना म्हणल्यार कित्याक पब्लीक म्हणटा हो नेवो डायरेक्टर, हो कितें दाखयतलो. जायते जाण आमच्या गांवांत आमच्या वाड्यांतले पासून आरे तो रोमियो रे, तो बस चलयतालो न्हू, तियात्रीस कसो तियात्रीस कसो जालो. तो कितें बरयलां त्या खबर म्हणटा तो. पूण जाणें तुजें तियात्र पळयल्यार ताणें तुका कितें तेंच्यांनी खूब वाखाणलो म्हाका. तेंच्यांनी म्हाजें नांव गाजयलें. इवन आमच्या कपेलाच्या फेस्ताक जावं खूंय तरी आरे रोमियो कांय तियात्र बरोवंक ना रे, तियात्र बरोव. तो तिसरो मनीस तेजेशीन उबो आहा तो आरे हो तियात्र बरयता, आमी केन्ना आयकोंकूच ना. हय तो तियात्र बरयता, कांतार बरयता, हें करता. खूब जाणांनी म्हाका फुडें हें केलो. खूब जाणांनी म्हाका रोमियो तूं भियें नाका, तूं फुडें सर. लोक कितेंय म्हणटा ते. कांयच परवा ना. जरी तर तुवें 1-2 पावलां मारलीं, तिसरें पावल मारलें, पूण तुज्या जिवितांत जो बदल जाला तो तुका दिसता? वय हांव खूब चेंज जाला. पयलींचें जिवीत हांव आजून पासून तुका खरें सांगूंक योदन बाब, हांव आजून पासून बस चलयता. बट जी चाल हांव पयलीं चलतालो न्हू ती चेंज जाल्या आतां. आतां कितें जालां, लोक म्हाका ड्रायव्हर उणो म्हणल्यार तियात्रीस म्हणून सुबेज वळखता. वयता थिंगा म्हणजे आतां खंयसरूय गेलो ए तियात्रीस म्हणटच तुवें तुज्या रस्तेदान कशें रावंक जाय ऑफकोर्स तें शिकलो. ऑफकोर्स. म्हाजो मामी डॅडी सदांच सांगतालो रोमियो
नांव जोडूंक टायम लागता ते ओगडांक टायम लागना म्हणटच तूं आतां नांव जोडपाचें जोडपाचे पावणें पावड्या चोडटा फाल्यां एक खंयची मिस्टेक केली नांव सोमतेंच पिड्यार तुवें जोडलेल्या मानाक आनी फुडें तुका दुसरो मनीस रेस्पेदूच दिना आतां कांतारां बरयता आसतना तूं खंयचे टॉपीक सोदून काडटा चडशे एक एकदां येता तकलीन रातचो हांव न्हिदोंक गेलो न्हू आतां ते दिसाच एक कांतार बरयतालो हांव सॅक्युरिटीचेर म्हणजे आतां आमचे बायले येवन कशे गोंयान सॅक्युरिटी जाले आनी काम केलें पूण रोमियो तुवें ह्या आदीं गोंयचो केन्ना तरी हुस्को म्हणजे गोंयाक हें जावचें न्हू अशें केन्ना तरी तुका दिसतालें काय ह्या तियात्रांत पडल्या उपरांत तें तकलेंत येवंक लागलां तियात्रान पडल्या उपरांत तेच्या पयलें कांयच ना हांव बॉम्बे लायनीक वयतालो येयलो बॅग घरांत दवरलें खंयसर गांव भर येडलो सांजचो ड्युटेक वचपाचो आहा जाल्यार जेयलो बॅग मारले खानाक परतून बॉम्बे पूण आयज तुका हुस्को आसा ऑफकोर्स समाजाचो समाजाचो आतां हुस्को आहा जसो जसो तूं एक पावलां मारीत वयता तुका खूब भासाचे मनीस मेवता बस लायनीक कितें जातालें सगळी तकली तितूनूच आहा बाबा तूं बॅग घे ड्युटी कर तूं तुजें काम कर काबार रोमियो तुजे बरोबरचे बाकीचे ड्रायव्हर जे बस चलयतात तांचें मत कितें ते म्हाका सदांच म्हाजे पळय जितले फ्रेंड आहा न्हू रोमियो केन्नाय हांव बसीर बदल्यो बदल्यो मारूंक गेलो तूं आनी कित्याक येता रे म्हणटा बस लायनीक तूं येदो व्हडलो एक्टर जालो मरे म्हणटा येदो व्हडलो डायरेक्टर मरे म्हणटा ना रे बाबा म्हणलें हांव आजुनूय इतलो व्हडलो जावंक ना आतांच तुवें नवें कितें तरी केलां आतां एक कांतार काडलां हांवें कोरण्याचें फारीकपण म्हणून तितून एक भिकारी न्हेसला हांव हितून दाखयलां हांवें मनीस पाप केल्या उपरांत तेका जाप ह्या संवसारानूच दिवची पडटा आदीं लोक म्हणटाले तुका स्वर्गार वचून हें करूंक जाय म्हणून आतां स्वर्गार ना देव तुका संवसारानूच दाखयता तेका लागून हांव सदांच सांगता कोणाकूय कितें सांगलें न्हू संवसारान तूं कितें कोताय न्हू सदांच बरें कर सदांच बरें कर तूं वायट रस्त्यार न्हू तुका पयशे आहा सगलें आहा पूण जेन्ना तुजी पिराय वाडटा न्हू तुका सूख शांती ना तूं थोडें कितें आहा तितून तरतून जियेशी तूं शांतेन जियेतलो आतां तियात्र चलता आसतना आनी कोणें तुका ऑफर दिवंक ना की आपल्या तियात्रांत यो नेस दिल्या एक वेनिडा कोरिया तेजे ते विंगास तियात्रान आनी आमचो जो दे सालिगांव तेणें बट जो दे सालिगांव तेजो एक मिनिस्टराचो रोल केलेलो हांवें वेनिडाच्या हितून हांवें डबल रोल केलेले एक गुंडा आनी एक एडवोकेट आनी एक पांचको म्हणलेलो तितलेंच आनी भायले हितून कोण ना कित्याक हांव पडटा कांदोली म्हाजो गांव कांदोलीम आतां सगळे डायरेक्टर व्हडले व्हडले आहा ते आमचे मारगांव आहा ते म्हाका पयस पडटा तेका लागून कळ्ळें जप करून फोन मारलो रोमियो एक दोन रोल आहात रे बारीक बारीक रोल आहा हांवें म्हणलें पयस आहा म्हाजे कडेन जायना ते भशेन आनी बसीचेर कशें एडजस्ट केलें बसीचेर म्हण तूं हांव दुसऱ्या ड्रायव्हरांक धाडटालो बदलेक आमचे पार्टनर आहात तुका दिसोंक ना की ह्या तियात्राक लागून तूं लुकसाण जालो कसो ना 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 तियात्र म्हणजे एक उमेद हांव फुकट पासून नाचपी कोणान म्हाका आपयलो हांव पयश्यांक तल्ल्यांक वचना पयश्यांक एक उमेद एक कोंकणी भाशेचो एक मोग म्हणल्यार तो सांबाळूंक जाय जो आदीं नासलो तो उपरांत आयला आदीं नासलो आतां म्हाका थोडें पयस जाल्यार म्हाका अशें दिसता फुडाराक म्हाजें ओपिनियन तुका हांव खरें म्हणून सांगशी तियेतन बाब आतांच्या भुरग्यांक पासून पयशी न्हू तूं म्हाका दिसना तांकां कोंकणी भाशेचो मोग आहा म्हणून वयता थिंगा कोण तूं कोंकणीन उलयशी ते तुका इंग्लिशीन रिप्लाय दिता कोंकणी भाशेचो मोग आहा तर तुवें कोंकणीन पयलो उलोवंक शिकोवंक जाय थोड्यांक कोंकणीचें बाबा हें उतर कितें तें उतर कितें तांकां खबर ना आतांच्या भुरग्यांक ही कोरोना पिडा पयस गेल्या उपरांत ही काबार जाल्या उपरांत
पातकाचें फारीकपण हो रोमियोचो तियात्र जो बरयलेलो आसा तो रोखडोच माचयेर येतलो. वय हांवें सगळें रेडी करून दवरलां, सगळें तुजी ओपनींग सगळें सगळें. फकत कांत म्हाका आमचो रॉबर्ट डे काल्वी बरोवन दिता. ते कांत मातशें डिफिकल्ट ते बरोवपाक. तो मागीर हांव कितें करता, रॉबर्ट डे काल्वी म्हाका ताणें केन्नाच ना म्हणोंक ना कांताक. कांतारां बरोवपाक एक्सपर्ट हांव. कांत ते मातशें डिफिकल्ट. मागीर ताका सांगा अंकल म्हाका दोन कांत बरोवन दी. तो केन्नाच ताणें ना बरोवंक. कितलीं सुमार कांतारां बरयलीं आसतलीं तुवें? हांवें कांतारां बरयली म्हाका दिसता 50 एक तरी. कांतारां 50 एक तरी. खरेंच रोमियो लोकांनी येयलीं ती सगळीं काबारूय जाली. हेच भाशेन तुजो वावर फुडें व्हरत राव आनीक ही जी उमेद ही तोळमोळ तुजी तियात्रांची आसा ती अशीच तुजी मुखार व्हेल्या उपरांत जो रोमियोच्या जिवितांत बदल जाला तसो बदल ह्या तियात्रा उद्देशी दुसऱ्यांनी आपल्या जिवितांत लावन घेवन बदल करचो इतलेंच ह्या एपिसोडांतल्यान आमकां मेवता. हांव मागतां तुजो मोलादीक वेळ तुवें म्हाका दिलो त्या पासत खेरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे खोलायकतान चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. चडान चड देव बरें करूं तुका तियोदन बाब. तुवें म्हाका ही संदी दिली एक इंटरव्यू दिवपाक तुज्या फुड्यान. तेका लागून तुका पयलें देव बरें करूं. आनी इतल्यानूच रोमियो डिकॉस्टा सांगाताक आयची ही माणकामोतें कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. पूण विसरो नाकात जे तियात्रांतल्यान मोरल मेवता ते आपल्या जिवितांत रोमियो भाशेन आपणाव.